की आयज आमचे उशा हेणे एक डिसिजन घेयलें की फाल्यां आमची एक केस आहा रामा काणकोणकर जस्टीस फॉर रामा गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज एक सभा आमी त्या टायमार घेतली. ताजे कन्व्हिनर आमचे बाब शंकर कोळजी आहात आनी त्या टायमार सांगेच्या बस स्टँडार आमी जेन्ना सभा घेतली तेन्ना त्या सांगेच्या बस स्टँडार सगळ्या लोकांनी भाशणां केली. पूण एक 8 दिसां नंतर सांगे बीजेपीच्या मंडळान आमचे 2 जाणांचेर केसी केली, एक म्हजेर आनी एक दुसरे उशा नाईक. सो दोगांयचेर केसी करून गेल्ले पडीक आमकां हियरींग जालें 31 ऑक्टोबराक. सो त्या हियरिंगाक आमी दोगांय अटेंड जाली. आतां फाल्यां एक हियरींग दवरला 19 तारखेर सकाळच्या 10 वरांचेर आनी त्या हियरिंगाक आमच्या लागीं तांणी हें मागलां, से मागल्या की आमी तुमचेर चॅप्टर केस करून तुमकां बॉन्ड कित्याक भरपा लावचें न्ही आनी 6 म्हयने तुमी तुमचे सगळी शांतता बाळगपाक जाय. 6 म्हयने कित्याक तुमी इनवॉल्व जावंक ना, प्रोटेस्टाक इनवॉल्व जावपाक जायना अशी कंडिशन आहा. सो ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर आपल्या लागीं पयशे ना आनी आमी कसलेय हाका बॉन्ड दिवचे ना तर आमी कांय वायट केलें ना. ह्या मुद्द्याचेर बाय उशा नायकान एक कॉल घेतला आनी ते आयज सकाळच्या दिकान धरणाक बसले. आयज रातची 10:30 जावपाक येयल्ली आहा. आमचे बाब शंकर कोळजी ते कांय कारणां लागून भायर आशिल्ले पूण ते आयज पावतात तशेंच सांग्यार येयल्ले आहा. खऱ्या अर्थान आयज बाय उशाक सांगपाक हांव खऱ्या अर्थान बाब शंकर कोळजीक देव बरें करूं म्हणटा. कारण जी सांग्यार परिस्थिती आहा ही पयली जाल्यार आयज ते एक एक्टिविस्ट गोंया सांग्यार भायल्यान आयजच्या रातच्या टायमार येयल्ल्या फक्त विचारपूस करपाक हांव मागतां बाब शंकर कोळजी जे आमचे एक्टिविस्ट आहात, आमचे गोवा अगेन्स्ट गुंडाराजाचे कन्व्हिनर आहात ताणें ह्या वेळार दूर उतरवची.